नमस्कार आणि योकार आ महिमा तुमचे परत एकदा स्वागत करता बियॉन्ड द स्पॉटलाइट ह्या कार्यावळीन. आयच्या आमच्या कार्यावळीन आमच्या वांगडा आसा करिश्मा जांबावलीकर, जेका तुम्ही सगळी वळखतच आसतली त्याचे फॅशन लायफस्टायल व्हिडिओज पळोवन आनी तेजो मोग गाडयांक खातीर कितलो आसा ते तुमकां सगळ्यांकूच खबर आहा. योकार तुका करिश्मा. या हाय, म्हजें नांव करिश्मा जांबावलीकर एंड आय एम फ्रॉम स्मॉल विलेज कॉल्ड जांबावली इन साउथ गोवा एंड currently I am studying in architecture as a bachelor's of architecture. And yes, I'm part-time influencer, not a full-time influencer. So yes, carry on. So tell us about your early life in Goa. Like कशी असली तुझी पहिलीची life, like from childhood till now? कशें गेलें तुझी life? It's a very big contrast I have in my life actually. So पहिली my life was very simple. I was into studies and this and that. हांव अशें social केन्ना नाशिल्लेंच in fact. So till 10th was like okay, normal life, normal जगपाचें life. केन्नाच अशें चिंतुना की आय विल बी इनटू दॅट. आनी कोवीड येयलो तेन्ना हांवें स्टार्टेड कोविडान हांवें स्टार्टेड बेजिकली. आनी अशें अशें लायफ केन्ना ट्रान्सफॉर्म जालें कळच ना. बट जेन्ना हांव म्हज्या पयलींचे पिक्चर्स पळयता तेन्ना रियलायज जाता ओके खूब वेळ जालो, खूब कितें चेंज जालें अशें दिसता. सो तुवें केन्ना डिसायड केलें यू नो टू गेट इनटू दीस फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन? बिकॉज कशें म्हणल्यार पेंडेमिकान खूब कितें चेंज जाला पळोवपाक गेल्यार. सो तुवें कशें चिंतलें की बाबा तुका इन्फ्लुएन्सरूच जावपा जाय ऑर कंटेंट क्रिएशन म्हणजे तितून वचपा जाय? हांव इन्फ्लुएन्सर एक्चुली नाशिल्लेंच. आय वॉज अ डान्सर आनी हांव खूब डान्स रील्स घालतालें स्टार्टींग. देन म्हणजे पयलीं नॉर्मली डान्स कॉम्पिटिशन्सान बी पार्टिसिपेट जाताले. वी यूज टू गो फॉर मेनी कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल. बट आय नेवर डिसायडेड टू लायक पोस्ट इट. बट अकस्मात अशें दिसलें की ओके वील स्टार्ट समथींग एंड आय पोस्टेड माय फर्स्ट डान्स रील. And I got very good response from my fan following and म्हजेच फ्रेंड्सान भितर. And they were like okay keep posting. I started learning new dance this thing, नवे डान्स शिकले and then I kept on posting. आणि आतां मदींच मागीर बिकॉज ऑफ माय हँड इंजरी आय कूड नॉट. आणि तेन्ना मागीर आय शिफ्टेड फ्रॉम दॅट पार्ट टू दीस पार्ट. आणि ऑल्सो लायक म्हाका जसो एक्सपोजर मेळपाक लागलो, मेनी अदर famous creators like we have in Goa, they started like approaching me for collaborations. आमच्या रिलान एक दीस यो तशें करून म्हाका आनी एक्सपोजर मेळ्ळा. सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू देम एक्चुअली. बिकॉज ऑफ देम आय एम हियर. सो येस. सो तुवें जशें म्हटलें पळय लायक तूं पयलीं डान्स रील्स करतालें ऑर यू नो तूं एक्टींग करतालें वॉट एवर. सो तें सगळें तुका हेल्प करता यू नो टू बिल्ड युअर कंटेंट? या कायंड ऑफ. आय एम अ थिएटर आर्टिस्ट ऑल्सो. पण आतां कितें जाता म्हणजे आतां म्हाका आय एम नॉट अ कंप्लीट दीस थिंग इन्फ्लुएन्सर, नॉट अ कंप्लीट पार्ट टायम इन्फ्लुएन्सर, नॉर्मली अ पार्ट टायम इन्फ्लुएन्सर, नॉट अ फूल टायम इन्फ्लुएन्सर. बट जाता कितें ते खंय ना खंय तो कॉन्फिडन्स आमचो स्टेजीर जो आमी गेन केल्लो पळय तो आतां कॅमेरा फुड्यान हें करपाक खूब बऱ्याक पडटा. सो त्या बाबतीन अशें. सो तूं तुजी कॉलेज लायफ आनी यू नो तुवें म्हटलें आतां कशें की तूं पार्ट टायम इन्फ्लुएन्सर. सो दोनी तूं कशें मॅनेज करता यू नो? म्हणल्यार स्टडीज तुका आर्किटेक्चर स्टडी करप म्हणल्यार खूब तेंचे प्रोजेक्ट्स कितें आसतले. प्लस तुका समज खंयचे पेड प्रमोशन आसा तेजेरूय तुका स्क्रिप्टींग करूंक जाय, रायटींग करूंक जाय. सो तूं ते दोनी कशें मॅनेज करता? तो खूब व्हडलो क्वेश्चन म्हाका लागून आनी तो खूब जाणां विचारतात म्हाका. बट इट्स अ सिंपल थिंग, टायम मॅनेजमेंट. सो जाता कितें माय कॉलेज इज फ्रॉम मंडे टू फ्रायडे एंड सॅटर्डे संडे आय गेट फ्री टायम टू वर्क बेजिकली. So every Saturday are my shoot days. खंयचे Saturday like for example today I keep for shooting only, for shoot and editing and editing posting हांव चड व्हडलेशें घेयना. एकदां म्हजो एडिटरूय आसता हांव करता. जेन्ना हांव सामकें फ्री आसता तेन्ना हांव करूं शकता. मंडे टू फ्रायडे म्हणल्यार माय कॉलेज इज 9 to 5. सो ऑल डे होल डे हांव कॉलेजीन आसता. बट खंय ना खंय म्हाकाच खबर ना, म्हाका अशें एकदां जेन्ना हांव शेड्यूल पळयता म्हाजो म्हाका भंय दिसता की बाबा कशें जातलें. बट कशें ना कशें तें अपसेट जाता तशें आसता. आनी अबाउट मॅनेजींग इट कशें जाता एकदां खूब टायर्ड जाता, काय करूं ना अशें दिसता, गिव अप करूशें दिसता. बट तेन्ना मागीर हांव म्हजे रिल्स पळयता की हांव इतले फुडें येयलां, वाय टू गिव अप. तशें करून करून फुडें सद्या गाडी वता. सो म्हाका एक सांग, हे पेड प्रमोशन्स आसा पळय स्पेसिफिकली, पयलीं ही गजाल नासलेली. म्हणल्यार थ्रू पेड प्रमोशन्स लोक आपले सगळे यू नो मार्केटींग करता ऑर कितें आसा तें. बट इन्फ्लुएन्सर तुमकां जेन्ना अप्रोच करता पळय तेंची थिंकींग कितें आसता ऑर मेंटलिटी कशी आसता की बाबा कितले पयशे घेता आसतली गाय ऑर कशें करता आसतली गाय. सो
ती तुम्ही जेन्ना तुमची मार्केटींग स्ट्रॅटेजी तांकां सांगता तुमी अशें अशें करतले लायक ती म्हणजे जाता ओके की बाबा तुमी करा ऑर वॉट एवर अशें की तुका लायक सामकें यू नो वाज हाडटा ती की आमकां अशेंच जाय तशेंच जाय ऑर हाव डू यू प्लॅन दॅट मार्केटींग सम क्लायंट्स खूब वाज हाडटा सम क्लायंट्स जाल्यार तांकां कितें दिसता इट्स जस्ट अ व्हिडिओ रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग बट इट्स नॉट लायक दॅट फॉर एग्जाम्पल यू आर इन एन इव्हेंट आणि थंय खूब जाणां आसा हजारांनी लोक आसा आनी तुका त्या इव्हेंटाच्या मॅनेजमेंट टिमीन तुका सांगलें की यो आनी हांगा रील कर तूं कशें ते इतले लोकांच्या फुडें वचून ते उलोवंक शकता बट तांकां कशें दिसता ते इट्स व्हेरी इजी पूण तांकां करपाक लायल्यार तें जमचें ना इट्स व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग एक्चुअली तांकां सांगल्यारूय बरें दिसना तें बट आतां कितें जाता म्हाज्या बाबतीन जाल्यार हांव पयलींच क्लियर आउट करता की म्हाजें अशें अशें आसतलें आनी आय हॅव अ टीम वर्किंग विथ मी इट्स नॉट जस्ट मी हू इज डुईंग दीस आय हॅव अ टीम स्क्रिप्ट रायटर इज दे व्हिडिओग्राफर इज दे एडिटर इज दे सो आमी सगळीं मेळून करता आनी आय पे देम ऑल्सो सो हांव कॉम्प्रमायज करना त्या बाबतीन इफ दे आर ओके विथ द प्रायस आय एम ओके इफ दे आर नॉट ओके आय से हांव तांकां डायरेक्ट सजेस्ट करता की यू गो फॉर समवन एल्स हांव तांकां धाडटा बीन बाकी इन्फ्लुएन्सर जी म्हाजे वळखीचे आसा तेंचे धाडटा इफ यू वॉन्ट टू डू आतां जाला कितें खूब इन्फ्लुएन्सर जाले इन मार्केट एंड एवरी वन इज वर्किंग बार्टर आनी तेंचेय कितें दिसता थिंकींग की बाबा ही बार्टर करतली ही कित्याक करूं शकना बट दे डोंट नो द स्ट्रगल बिहायंड इट नाव इट्स व्हेरी इजी टू बी एन इन्फ्लुएन्सर पयलीं तशें नाशिल्लें जशें तुवें ग्लोबल ब्रँड्स आसा पळय म्हाका दिसता अमेरिकन ट्युरिस्ट प्लस फ्लिपकार्ट सो तेंच्यांनी तुका अप्रोच केल्यावर कशें कितें तुमचें जाल्लें तें अप्रोचिंग इज लायक देर वॉज वन इव्हेंट कॉल्ड IPFW एंड तेंचे जे मेन स्पॉन्सर्स आर अमेरिकन टुरिस्टर टायमॅक्स एंड ऑल ऑफ देम सो आय वॉज इन्वायटेड बाय IPFW एंड त्यांच्या थ्रू अमेरिकन टुरिस्टर कोलॅबरेटेड विथ मी सो दे डिसायडेड टू कोलॅबरेट एंड ऑल्सो फॉर द फ्लिपकार्ट देर इज एजन्सी सो त्या एजन्सीनी त्यांच्या थ्रू म्हाका मागीर अप्रोच केला बट तुका ते परवडटा यू नो एजन्सी वांगडा काम करप आनी कशें कितें सम एजन्सीज आर लायक कशें सांगू तुका बट थोडे आसता खूब बरें आनी दीस एजन्सी लायक जे आतां फ्लिपकार्टाचे उलयता पळय दीस एजन्सी इज फ्रॉम महाराष्ट्रा सो दे मॅनेज ऑल ऑफ इंडिया दिसती आनी ते म्हाका ओके जालें दे वर लायक ओके फायन कंटेंट केलो सायडीन चल्लें व्हडलेशें इशू ना बट सम एजन्सीज दे आर लायक तांकां मागीर आपलें लागता आनी हें तें बट बीग ब्रँड्सा वांगडा काम करप इज एक्चुअली अ गूड थिंग इवन इफ इट इज बार्टर सुद्दां जर तुका सांपडटा जाल्यार यू हॅव टू कित्याक दॅट गिव्स यू एक्सपोजर लायक एंड दॅट वॅल्यूज अप युअर कंटेंट ऑल्सो युअर सेल्फ ऑल्सो म्हाका एक सांग एक रील शूट करपाक बिहायंड द सीन्स तुजो कसो कितें स्ट्रगल आसता बिकॉज आमकां रील दिसता तो 30 सेकंड्साचो 1 मिनटाचो लायक असो क्वीक आमी एका मिनटान पोवन काडटा बट बिहायंड दॅट कितलो तुमी टायम घालता और कितलो स्ट्रगल आसता तुमचो तो एक रील करपाक आय टेल यू वन स्टोरी ऑफ मायन रिसंट स्टोरी आय थिंक चतुर्थीची स्टोरी आसतली सो आय हॅड वन शूट इन वास्को आनी म्हजो आतां तुवें म्हटलें पळय प्रोजेक्ट्स आसता हें आसता सो म्हाजी प्रोजेक्टाची ज्युरी आशिल्ली त्याच दिसा आनी आमी सांजची अरावंड 4 हांव आनी म्हजो व्हिडिओग्राफर आमी थंय वास्को वचून शूट करपाची आशिल्ली म्हाजी ज्युरी जाली कंप्लीट आनी हांव थंय पावलें बट म्हाजो व्हिडिओग्राफर एक कामान स्टक जावन उरलो आनी तो थंय उरलो सामकोच आनी हांव थंय पावल्यार ताका फोन करता फोन मागीर ताका फोन लागना जालो खूब इशू जाले त्या वाटेच्यान आमकां ते स्टोरांतल्यान फोन करता की आमी रावल्यात सगळे करपा रावल्या आनी तांकां त्याच दिसा व्हिडिओ जाय आशिल्लो पोस्ट केल्लो सो आमचो प्लॅन एक्चुली कितें आशिल्लो 4 ते 5 आमी शूट करतली आनी 7 म्हणल्यार आमी पोस्ट करतली बिकॉज दॅट्स द मोस्ट एंगेजींग टायम मागीर हांव रावला तो पावला थंय सोंक आनी आमी वास्को पावल्या 7 ट्रॅफीक आशिल्लें वास्कोचे रस्ते सारके ना ह्या दिसांनी आमी 7 पावल्या आनी मातसो काळोख जावपाक उरलेलो तसोच आमी शूट केला कसो करून आनी बाय 11 आमी पोस्ट केला तो व्हिडिओ एक्चुली नॉट अ गूड टायम बट तांकां जाय आशिल्लो आनी तेंचेय बीन खूब अशें हे घाल ते घाल अशें तशें आशिल्लें सो अशें एक एकदां चॅलेंजीस येतात तांकां तेन्ना जाय आसता आनी अशें मागीर जाता सो तूं तुजो कंटेंट कसो लायक यू नो प्लॅन करता की केन्ना तुका लायफस्टायल व्हिडियोज घालपाक जाय केन्ना फॅशन घालपाक जाय और बाकीचे कितें क्रिएटीव तुजें कंटेंट आसा सो तूं कशें कितें प्लॅन करता तें आतां म्हाका जर 2-3 जाणांनी वांगडाच अप्रोच केलें की आमकां आतां ह्याच विकान रील जाय सो इफ दे आर लायक 2 लायफस्टायल दिस थिंग आनी हें कितें म्हणटा तें आपलें नॉर्मल खंयचें धर तूं सो आय कीप दम ऑल्टरनेट हांव अशें वांगडाच तेच घालना बिकॉज लोकांक वाज येता न्ही वांगडा तेच पळोवपाक आतां स्टेकेशन जर वांगडा सगळे पयले लोक बेजारले की हेच करता मागीर बाकीचे जाल्यार लोक बेजारले की तेच करता
तशेंच जाता. इवन लोकांची मेंटॅलिटी खूब मॅटर करता. लोक रोखडेच इन्फ्लुएन्स जातात. तशें जाता. आनी आतां तुका खबर आसा कितले बेगीन इन्फ्लुएन्स जातात लोक. सो म्हाका एक सांग, आतां पळय आं, चडशे आतां पळोवपाक गेल्यार परत पेड प्रमोशनाचे उलयता, कित्याक आतांचे जे इन्फ्लुएन्सर्स आसा पळय तांकां अशें म्हणटा की ते बाबा हितूनूच गेले, जोडूंकूच गेले की कोणाची सगळ्यांची मार्केटींग करपाकूच गेले. बट तूं तुजो जेन्युअन जो कंटेंट आसा पळय तो आनी हे जे पेड प्रमोशन्स आसा पळय ते तूं कशें बॅलन्स करता. म्हणल्यार तूं कंटिन्यू काय तूं पेड प्रमोशन्स घालूं शकना, बिकॉज तुका ऑफकोर्स लोक जज करतले की बाबा एक कितें फक्त हितूनूच हें करता म्हणून. बिकॉज तुजे जे पयलींचे फॉलोवर्स आसा पळय तुजो म्हणजे तुजो जो जेन्युअन कंटेंट आसलो पळय तेजेर तुका फॉलो करताली. सो ते कितें म्हणटात तेजेर? तर आसून दी क्वेश्चन टू रॉंग पर्सन. बिकॉज म्हजें तें जालां सद्या म्हाका टायम मेळना म्हजे बाकीचे नॉर्मल कंटेंट घालपाक. जनरल कंटेंट एज एन एज टू पोस्ट ट्रान्झिशन व्हिडिओज ऑर एज लायक कार्स व्हिडिओज तुवें पळयला आसले ऑर नॉर्मली कशे म्हजे व्हिडिओज आसता ते. जाता कितें दीस टायम म्हाजे इतले हॅक्टीक गेले टू मॅनेज एवरीथींग. सो म्हजे सगळे पेड प्रमोशन्सूच गेले. बट म्हजो कंटेंट थंयच उरलो. तो आजुनूय म्हज्या ड्राफ्टान आसा, तो बरो अपलोडूच जायना. तशें जाता. बट अशें एक्चुली हय म्हाज्या हिसपान तरी हांवें केलां. इट्स नॉट अ गुड थिंग कंटिन्युअसली पेड प्रमोशन ऑर पेड प्रमोशन्स. आय ऑल्सो वर्क ऑन स्मॉल स्केल बिझनेसीस इन गोवा एंड दे आर नॉट पेड. दे आर कंप्लिटली बार्टर. समटायम्स नॉट बार्टर ऑल्सो. आय अप्रोच देम, हांव तांकां प्रमोट करता विथआउट आस्किंग एनीथींग. बट कितें जाता लोकांच्या नजरेन कितें जाता तुवें म्हटलां तशें की हेच करता. पण आतां समव्या लोकांकूय संवय जाला. लोक कितें नवीन येयलें की म्हाका विचारता तूं थंय वचूं ना, तुवें तें शूट करूं ना. बट म्हाका नाका ती मेंटॅलिटी. हांव येवपाक ट्राय करता ट्रॅकार. सो मे बी अनदर 2 years म्हाका लागतले टू कम ऑन दॅट ट्रॅक सारकें पर्टिक्युलर. आमी तुजे हालींच म्हणल्यार हांवें पळयल्ली इंस्टाग्राम फिडार की तूं जे स्मॉल स्केल बिझनसीस आहा पळय तांकां सपोर्ट करता. लायक तुवें तांकां म्हटलां की तुमचें कितें आसा जाल्यार आपल्या धाड आपूण तूं हें करता म्हूण तांकां. बट ते तुजी कशी म्हणजे कॉन्सेप्ट तकलेन येयलो की बाबा टू हेल्प देम ऑर सपोर्ट देम? जालें कितें जेन्ना आय रीच 35K फॉलोवर्स तेन्ना आय जस्ट स्क्रोल्ड ऑन माय इंस्टाग्राम. म्हाजी लायफ चेंज जाली, सगळें जालें. बट कितें फायदो इतले सगळे फॉलोवर्स आसून? आतां म्हाका काय व्हडलोसो फायदो ना. आतां हे आसा ते आमच्याच लोकांक लागून यूज करपाचे. सो तेन्ना लास्ट इयर दिवाळीची गजाल ती. हांव अशें बसलें आनी चिंतलें. आनी म्हाजो एकलो फ्रेंड आसा, इज व्हेरी क्लोज टू मी. आय जस्ट स्पोक टू हिम की असो समज कॉन्सेप्ट आसा, वॉट शॅल वी डू? ही सेड वी कॅन कॅरी फॉरवर्ड दीस. बट आतां म्हाका दिशिल्लें की इट वील बी सो इजी की पीपल वील अग्री करपाक जाता आपलें प्रमोशन. बट कितें जातालें त्या टायमार की स्मॉल स्केल बिझनस आहा लायक तांकां वांगडाच अशें ऑर्डर्स करपाक बीन त्रास जाता न्ही. सो सम सेड की ना फुडल्या वर्सा करया बिकॉज अकस्मात आमकां ऑर्डर्स येयले जाल्यार आमकां मॅनेज करपाक जावचें ना. बट देन सम सेड की ओके फायन वील कॅरी इट फॉरवर्ड. सो हांवें 3 केल्ले वांगडा. आनी आतां सुद्दां हांव कितें करता ते कंटिन्यू दवरले. बट हांवें दाखोवन दिवना की ते कंटिन्यू दवरले म्हणून. हांवें ते कशा बाबतीन कंटिन्यू दवरले की आतां नॉर्मल कशें आमचे चली आतां करतात पळय घरा कडेन कॅन्डल्स करतात, क्रंचीस करतात. सो ते तेंचे एक कितें तरी आपल्याक लागून ते स्टार्ट केले तेंच्यांनी. सो हांव तेंचे बार्टरूच करता. आय डोंट चार्ज फॉर देम. तशें करता. सो हो म्हाजो सामको इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हणल्यार सगळ्यांकूच विचारता, ट्रोल्स. तूं ते कशें मॅनेज करता? बिकॉज चेडवां खातीर इट्स नॉट इजी की कोणाचे कितें बॅड कमेंट्स घेवप, बिकॉज ते आमच्या सेल्फ रिस्पेक्टाकूय हर्ट जाता. आनी सगळ्यांकूय कळटा की बाबा कोण आमच्या बद्दल कितें उलयता तो. हय ट्रोल्स. हांव फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका कितें वायट कमेंट येयलो थंयच्या थंय डिलीट करून उडयता. बिकॉज एक कमेंट उरलो लोक आनी करता. आनी कशें आसता इवन तें आपल्याचेरूय आसता. तूं कशें कंटेंट पोस्ट करता कितें का. तूं जर सारकें आपल्या हितून सारकें आसा तुका सारकेंच मेळटलें. बट एकदां लोकांची मेंटॅलिटी इतली वायट आसता. आउट ऑफ जेलसी दे डू एनीथींग. आय नो वन केस. One girl was jealous on my friend. She created fake account of a guy and started commenting on her post. इतले सुद्दां जाता. सो बट हांव कशें हँडल करता की हांव म्हाका स्वताक सांगता की दे आर जेलस ऑन मी पुरो. इतलेंच. बट ट्रोल्स जाले इट्स व्हेरी डिसअपॉयंटींग एक्चुअली. पयलीं म्हाका खूब त्रास जातालो. पयलीं खूब डिमोटिवेट जातालें हांव म्हाज्या ट्रोल्साचेर बीन. बट मागीर म्हाका म्हाजी मम्मी सांगताली बाबा तें तशेंच जाता. तुका तें सोंसचेंच पडटलें. अशें जाल्यारूच तूं फुडें पावतलें. बट फॅमिलीचें रिएक्शन कशें आसतलें? बिकॉज तुज्या मम्मी पप्पाकूय सगळीं वळखता आसतलीं न्हू. सो तेंचें कशें रिएक्शन आसता तेजेर? म्हाजी मम्मी पप्पा मातसो चावता. बट मम्मी म्हाका समजयता की तुका त्रास जाता तूं डिलीट करून उडय म्हणटा ती. ती मातशी सिंपल. तिका कशें व्हडलेशें लागना. बट समटायम्स लायक अशें न्हू इन क्रावड सपोजिंगली तांकां वळखता लायक तांकां प्रावड फील जाता आसता. तशें त्या बाबतीन जाल्यार
जेन्ना हांव खंय वता जाल्यार ओके फायन, म्हाका कोणी वळखता, म्हाज्या वांगडा फोटो मारता. आनी एक एकदां आतां म्हजी मम्मी सुद्दां बिझनस करता, ती खंय कोणागेर गेली जाल्यार तिका डायरेक्ट विचारता तूं करिश्माची मम्मी न्ही, आनी तीच तिका कशें खूब प्रावड फील करता ती. पप्पा आसता, पप्पा म्हाजो चड खंय वचना. सो पप्पाच्या आमच्या स्कुलान आसता पळय खंयच्या स्कुलान, त्या स्कुलांतली सगळी टिचर्स ताका म्हाजो पप्पा म्हणून सारको वळखता. सो थंय सुद्दां ताका अशें आसता. सो दे आर ऑलवेज प्रावड ऑफ मी. आनी तेंच्या उतरा भायर केन्ना ना. काय म्हाका एक सांग, आतां हो सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म म्हणटा पळय तेजो 2 टायपचे इफेक्ट जाता, नॅगेटिव्हूय आसता आनी पॉझिटिव्हूय आसता. सो तूं तुजो प्लॅटफॉर्म लायक कसो यूज करता पॉझिटिव्ह वेन टू मोटिवेट पीपल ऑर टू इन्फ्लुएन्स पीपल? तुजे कितें थॉट्स आसा लायक कशें तूं तांकां मोटिवेट करूं शकता लायक तुजो प्लॅटफॉर्म यूज करून? You might have seen my Instagram. I never promote alcohol. So I'm against that. Alcohol cannot promote करना. It's very negative this thing, no? Also those gambling apps been येतात पळय, I used to get promotions from them also, but I never this thing promoted. But आनी कितें जर आसा in positive way जर कितें वता जाल्यार I keep posting. कितें पॉझिटिव्ह वे, नॉट नेगेटिव्ह वे, बिकॉज यूथ गेट इन्फ्लुएन्स्ड सारकें स्ट्रॉंगली. खूब बेगीन इन्फ्लुएन्स जाता. सो म्हाका सांग, इफ सपोजिंगली तूं एक इन्फ्लुएन्सर ऑर आर्किटेक्ट स्टुडंट ऑर आर्किटेक्ट जावपाचें नासलें, तूं कितें जावपाचें इन फ्युचर? मॉडल. माय मॉम फोर्स्ड मी टू बिकम अ मॉडल, बट आय वॉन्टेड टू बिकम वेटनरी डॉक्टर. बट तें जावना पॉसिबल बिकॉज म्हाका मातशें संवय ना त्या गजालीची. But I am a rescue, okay, basically. I have a group. आणि I created it on like 2018 त्या टायमार. आणि ना 2020 बिकॉज म्हजो एकलो पेट हांवें रेस्क्यू केलो तो अनफॉर्च्युनेटली तो एक्सपायर जालो बिकॉज लॅक ऑफ हें. मागीर हांवें स्टार्ट केलो तो ग्रूप आनी तेतूनच हांवें म्हळ्यार म्हाका तो इंट्रस्ट आशिल्लो, तो पॅशन आशिल्लो टू हेल्प वॉयसलेस हे. सो इवन ध्यान फावंडेशना वांगडा सुद्दां हांव खूब वांगडा तेंच्या वांगडा हें करता. बट इफ जर हांव खरेंच आर्किटेक्चर फिल्डान नाशिल्लें न्ही, आय वूड डेफिनेटली गो फॉर दॅट. एटलिस्ट हांव कितें तरी करता आशिल्लें फॉर दोज वॉयसलेस. ना जाल्यार माय मॉम यूज टू से तूं मॉडल जा. मग मदींच म्हणपा तूं एरोस्टेस जा. सो बट म्हाका आर्किटेक्चरान खूब इंट्रस्ट आशिल्लो खूब पयलींच्यान. हांव बेश्टें सुद्दां कोणागेर गृहप्रवेशाक गेल्यार घरा कडेन तेंचो प्लॅन काडप, तशें त्या बाबतींत. यू हॅव एनी फनी मुवमेंट्स लायक अशें तुज्या वांगडा घडला? वायटूय आसूं शकता ऑर बरें, लायक वायट जाल्यार म्हणजे चेडवां खातीर लायक कोणी चेड्यान तुका अशें? हय तें खूब जालां. आय वूड लव टू टेल दीस. सो जेन्ना हांव गाडी खूब चलयतालें पयलीं, एकदांच हांवें विडियो घातिल्लो, आय गॉट टोल्ड वेरी बॅडली तो चलयता तो विडियो घातलो म्हणून. बिकॉज पीपल वर लायक हेका म्हळ्यार हांवें गाडी अशी चलया गाडी चलयली की रोड एक्सिडंट वाडटात आनी असलें नाका जाल्लें ते येवपाक लागले कमेंट्स. बट एक्चुली म्हाज्या पप्पाक अशें लायक आशिल्लें की हांव गाडी चलयता बीन, म्हाज्या पप्पाक खूब आवडटालें. सो हांव ताका लागून घालतालें आनी म्हाजे पप्पा म्हाका सदां म्हणटालो कोण कितें म्हणटा तो म्हणून कित्याक लागता आमकां. सो मागीर हांव जेन्ना स्टार्ट केलें पळय एकलो चलो, आय वोंट टेक हीज नेम एन ऑल, नाका तें, बट एकलो चलो ही यूज टू टोल्ड मी वेरी बॅडली. लायक तो इतलो ल्हान भुरगो, ही वॉज जस्ट इन स्टँडर्ड 8th or 9th. आनी हांव आतां 2 वर्सां जालीं ह्या गजालीक. इतलो ल्हान भुरगो, आय मीन हेजे पेरंट्सान हेका तरी मातशी देख दिवपाक जाय. आनी तो म्हाका म्हणटा तुजें काम हांगा न्ही, तुजें काम किचनान, असलीं उतरां. आनी हे दीस इज लायक वेरी बॅड. आतां सुद्दां हांवें आतां केन्ना बसीन चुकून सुद्दां केन्ना ट्रॅवल करता न्ही, म्हज्या फाटल्यान केन्ना भुरगे येवन बसतात आनी तांकां खबर आसा हांव कोण त्या, तरी सुद्दां ते इतले वायट गाळयो मारतात, एकामेका कडेन उलयतात, नाका जाल्ले उलयतात. आय मीन तुमी इतले ल्हान आसा बाबा आजुनी, म्हळ्यार ती मॅच्युरिटी लेवल तांकां नाच. आनी हें जावपाक जायना. आतां इंस्टाग्राम ह्या बाबतींत खूब वायट जाला, कित्याक लोक नाका जाल्ले कमेंट मारपाक लागला. फाटल्याच दिसांनी कितले वायट कमेंट येताले खंयच्याच विडियोचेर. सो तेतून एक मातशें वायट जाता. म्हणून हांव म्हाज्या विडियोचेर न्ही कमेंट असो येयलो आनी रोखडें डिलीट करता. कित्याक एकल्यान केल्या म्हणटकीर दुसरो मागीर रोखडोच बाबा आपुणूय करतलो आतां अशें जाता. मागीर ती बरी गजाल न्ही. बट तूं युथाक कितें सांगूंक सोदता लायक आतां जे तुवें आमकां इन्सिडंट सांगलो पळय, इट्स अफेक्टींग एवरी वन, नॉट ओन्ली यू बट बाकीच्यांक सुद्दां हे अफेक्ट जाता. बिकॉज आतांच्या भुरग्यांक खबर ना कशें उलोवप कोणा कडेन तें. सो तुका कितें सांगूंक सोदता म्हणजे त्या भुरग्यांक की आतां जी धाकटी भुरगीं आहा तांकां कितलें सांगलें तांकां कळचें ना, बट तेंच्या पेरंट्साक सांगपाक सोदता की बाबा आपल्या भुरग्यांक सारकें देख दियात. कित्याक ती म्हणटात आपलो भुरगो बरो बट भुरगो घरान आसता तसो भायर आसता, भायर आसता तसो घरान आसना. घरान तो कितलो बरो वागता पण भायर तो वेगळो आसता.
बट कशें जाता एक एकदां घरान कशी वागतात पळय तेयी तेंचेर इन्फ्लुएन्स जाता. आतां घरान जर तुमी नाका जाल्ले वर्ड्स यूज करतात, भुरगो सेम यूज करता. आसा खुबशे गजाली तुमी ल्हान ल्हान भुरगे पळयता आसतले कशे उलयतात ते. सो आनी पेरंट्साक सांगल्यारूय राग येता तितून आनी कितें उलोवप. बट ते खंय ना खंय आतां आमचें फ्युचर जनरेशन तें आसा. आमचे जे आतां जे आमचे पप्पा बीन आसा तो जनरेशन आसा पळय तेंच्यांनी सगळें जग पळयलां कशें कितें तें. हेंच्यांनी तें आजून पळोवना. हेंकां आयतें मेळ्ळा म्हणटात पळय सगळे तशें जाता. म्हणून पूण भुरग्यांचेर खूब लक्ष दवरपाक जाय म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे. हांवें मागीर त्या चल्याक खूब उलयलें, खूब कितें जालें मागीर तें. मागीर ताका सांगलें की बाबा तूं करता तो सारको करना. आनी तो अशें खूब कितें जालें तें म्हाका उलोवपाचें ना एक्चुली. बट अशें जर उरलें न्ही जाल्यार चलयां डिमोटिवेट जातलीं रोकडीच. बिकॉज सेयींग दीस थिंग्स एफेक्ट्स अ लॉट एक्चुली. आणि आतां जे बर्डींग आमचे जे न्यू कंटेंट क्रिएटर्स आसा तेंकां तूं कितें सांगूंक सोदता. लायक तेंकां खूब इम्पॉर्टंट आसा तेंची कन्सिस्टन्सी मेंटेन करपाक. सो एक मेसेज तेंच्या खातीर. जे कितें चालू केलां तें कंटिन्यू दवर. म्हाजें इतलेंच. हांवें पळयलां आतां आमचे कंटेंट क्रिएटर्स आसा ते खूब बरें करतात. थोडे क्रिंज करतात. क्रिंज सगळ्यांनी केलां स्टार्टींग म्हणूनच आतां म्हणल्यार अशें जालां. बट लोक कितें म्हणटा तें आयकप ना. आपलेंच चालू दवरपाचें. लोक म्हणटलेच, लोक पांय उठतलेच आनी कितें कितें म्हणीत रावतले की बाबा तूं हें कितें करता तें तें तें. म्हाका सुद्दां खूब जाणांनी म्हणिल्लें. बट आय नेवर स्टॉप्ड. कित्याक म्हाका खबर आसा न्ही म्हजो गोल खंय आसा तो. आनी कित्याक स्टार्ट केला तें एक चिंतपाक जाय. बाबा तुवें ह्या गजालीक लागून स्टार्ट केलें म्हणून कंटिन्यू दवरपाचें. आतां आय एम व्हेरी प्रावड ऑफ ऑल द न्यू कंटेंट क्रिएटर्स. लायक आमचे मार जाय तुका, पुरोयत की मस्ती बीन आसा, आमी फोंडेकार. दे आर रियली डुईंग व्हेरी ग्रेट. आनी बरें दिसता पळोवपाक. आजुनूय खूब जाणां करतात. आतां येतात म्हाका एक एकदां येता हांव रोखडेंच फॉलो करता तेंकां की बरें दिसता न्ही की बाबा अशें दिसता की आमच्या कडल्यान इन्स्पायर जावन करता आसतले. बऱ्या वाटेन गेला एक्चुली. पूण इतलें बी वायट वचप ना की बाबा नाका जालें कंटेंट करप. कित्याक हांवें थोडे पळयल्या थोडे बेश्टे गाळी मारता गरजे शिवाय. दॅट्स व्हेरी बॅड. थोड्यांचे जेन्युइन कंटेंट आसता बरें करतात पळय. फॉर एग्जाम्पल मार जाय तुका. आय लव देअर कंटेंट मॅन. खूब बरें करता. सो म्हाका सांग आतां तूं इन्फ्लुएन्सर पार्ट टायम आसा. सो फुडें कितें फ्युचर प्लॅन्स आसा की बाबा फूल टायम इन्फ्लुएन्सर जावपाचें ऑर तुजो जो करियर आसा तितून वचपाचें. एक्चुली हांव फ्युचर प्लॅन्स केन्ना सांगना. बट या जशें आसा पळय आतां तशेंच मोस्टली कंटिन्यू दवरतलें. बिकॉज दॅट्स माय ड्रीम एंड दीस इज माय पॅशन. सो पॅशनाक ड्रिमाचे ओवरले करपाक जायना. ड्रीम आसा त्या जाग्यार उरपाक जाय, पॅशन सेपरेट उरपाक जाय. सो आय एम किपींग दीस एज पॅशन एंड दॅट इज माय ड्रीम. दॅट वॉज माय चायल्डहूड ड्रीम. एंड हें आतां जालें. हें अनएक्सपेक्टेड. हांव चिंतूंक सुद्दां नाशिल्लें एक्चुली. कितें घरान बी अशें केन्ना शूट करतना कितें वांकडें जालें? घरान शूट करप इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. इवन तुजो मायक आसूं कितें आसूं. म्हाजी मम्मीक हांव सांगता की मम्मा हांव शूट करता. ती 2-2 मिनटान विसरता. मदीं कुकराची सिटी वाजता, मदीं आनी आयदनां घासता, मदीं आनी कितें. आनी आमचो पेटो एक भुकत रावता. आनी कावळ्या आमचे ते मातशे जांबावली म्हणटा की विलेज टायप न्ही. सो ते पक्षी खूब तरेचे येतात. त्या पक्षींचो आवाज. सो म्हाका घरा कडेन शूट करप इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो हांव घरा कडेन शूट करतना कितें करता हांव बेस्ट नॉर्मल शूट करता तेका वॉयस ओवर घालता. जाल्यार इवन म्हाज्या थोड्या रिल्सान पळय तूं कावळ्याचे आवाज आसताच. आनी तेजेर मागीर सगळ्यांचो कमेंट तुजो कावळो बरो आसा, तुजो कावळो बरो आसा. आजो प्रसन्न जालो म्हणटा. थँक्यू सो मच करिश्मा. तूं इतल्या पयसल्यान हांगासर येयलें, तुजो टायम काडून एक तर भायर म्हणटा वातावरण आमचो मातसो बरो ना. बट तरी तूं तुजो टायम काडून हांगासर येयलें. थँक्यू सो मच. आनी खूब आमकां अशें तुवें मोटिवेटींग म्हणूं येता ऑर इन्स्पायरींग म्हणूं येता. बिकॉज एक कोविडाच्यान तुवें स्टार्ट केल्लें आनी आतां तूं आजुनूय कंटिन्यू करता. आनी तुका खूब जाणां चेडवां पळयतात. तुका खूब जाणां म्हणजे लायक अ रोल मॉडल पळयता आनी तेंच्यांनी सुद्दां स्टार्ट केला. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. एंड देव बरें करूं तुजें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण. गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.